दुसरो इतिहास 30:3 वोड 12 ह्या सुवातेर बायबल अशें म्हणटा, ताच्या उचांबोलपणान आनी कोश्टान पडलो पळय तेन्ना तो सर्वेस्पराक मानूंक लागलो आनी आपल्या पुर्वजांच्या सर्वेस्परा मुखार अधीन जालो. आनी ताका ताणें उलो मारलो आनी ताणें ताजें मानून घेतलें आनी ताजें मागणें आयकोलें अशें हांगा बरयलां. आनी ताका जेरुसलेमेक ताका परतून धाडून ताजें राज्य ताका परतून दिलें. तेन्ना मानेसाक सारकें गोमोन आयलें. सर्वेस्पोरूच सोर पदवेदार. आनी त्या उपरांत ताणें त्या नोगरा भायर आनी ताजे उद्देंतीक गिब्योन म्हणटा पळय त्या निस्त्याचे गेट पासून थिंगासर ताणें गेट बांदली आनी ओफेर नोगराक पळय थिंगासर ताणें उंच केलो आनी जुदेवाचे पळय सोगले त्या किल्ल्यांचेर थिंगासर सेनापती ताणें थिंगासर नियुक्त केले. ताणें पळय जुड्याचे सोगले ते किल्ले आसले थंयसर ताणें ते सेनापती नियुक्त करून ताणें दवरलेले. त्या उपरांत ताणें ओणभावार्थी देवता आनी तांचे पयर त्यो सगल्यो मुर्त्यो आनी सगल्यो त्यो वेदी ज्यो सर्वेस्पोराच्या पळय त्या दोंगरार आनी जेरुसलेमाक त्यो बांदलेल्यो त्यो सगल्यो मोडून उडयल्यो आनी नोगरा भायर उडयल्यो. उपरांत सर्वेस्पोराची वेदी ताणें बांदून हाडली आनी ताजे दिनवासनीची आनी एकवटाची बलिदान दिलें. दिनवासनीचो योद ताणें थिंगा भेटयलो. आनी जुदाचे लोकांक इस्रायलाच्या सर्वेस्पोराक बोस करपाक ताणें थंयसर आज्ञा दिली. मोगाच्या इश्टानो, मानेसा तो आख्खे जुडाच्या प्रांतांत सारको वायट आनी खोटो राजा आसलो. मानेसा म्हणटा पळय तसले राजाकीन आनीक व्हरतो वायट राजा थंय नासलो. खरेपणी ताणें सर्वेस्पोराक मोहिमा दिवंक जाय आसली, कित्याक ताणें इतलो वेळ पासून त्या देशाचेर थंयसर ताणें राज केल्लें. पूण हांगासर बायबल म्हणटा पळय ताणें सर्वेस्पोराक म्हणटा पळय तो केन्नाच थिंगासर आपल्याच्या उगडासाक धरूंक ना. ताणें केन्नाच सर्वेस्पोराचें आयकोंक ना, सर्वेस्पोराचें भें धरूंक ना. सर्वेस्पोरान ताका अधिकार दिल्लो. सर्वेस्पोरान ताका पळय ती सुवात दिली. सर्वेस्पोरान ताका ती सुवात दिल्ली. पूण तरी आसतना ताणें सर्वेस्पोराची सोद करूंक ना. आनी चोगल्यांकीन ताणें सर्वेस्पोराक नापसंत असलेंच केलां. शेवटाक ताका शिडकावणी दिवपाक सर्वेस्पोरान जायते प्रवादी धाडून दिले, पूण तांचेय ताणें आयकोंक ना. सर्वेस्पोरान जुदाच्या राजाक मानेसाक ताका थिंगा शिडकावणी दिवपाक जायते थिंगासर प्रवादी धाडले आनी ताज्या लोकांकूय जे सर्वेस्पोराची आज्ञा मोडटाले. तरी आसतना ताणें ताजी शिडकावणी मानूंक ना आनी शेवटाक सर्वेस्पोरान एक निर्णय घेतलो. जाल्यार आतां हांव कसली तरी करणी कोत्ता. मानेसान चिंतलें, हांव इतलो तेंप आतां ह्या देशाचेर राज कोत्ता आनी आतां कोणूच ना पळय तो कोण म्हाका ताब्यो घेत आनी म्हाका जोयत घेत. कोणूच ना. कोणानूच म्हजेर तें जोयत घेवचें ना. ताजे भितर घमंड आयलें. उपरांत शेवटाक बेबिलोनाचो एक राजा आयलो आनी ताजेर आक्रमण केलो आनी ताजेर ताणें जोयती व्हेलें आनी एका सांकलेनी बांदून ताका थंयसर मागीर ताका आपल्याच्या सांगाता तो येयलो आनी थंयसर ताका जेलीन बंद उडयलो आनी थंय तो सांकल्यांनी बांदून आसलो. होच तो आतां काळ जेन्ना ताका जेलीन घातलोलो. आतां तो सांकल्यांनी बांदून आसा. त्या सुवातेर आपूण पळय उचांबूल जाल्लो. ताच्या ह्या कोणूच थिंगा आदार दिना पळय तसल्या परिस्थितीन ताणें सर्वेस्पोराचो उगडास केलो, आपल्या पुर्वजांच्या सर्वेस्पोराचो. 50 आनी 50 वर्सां पडल्यान ताणें सर्वेस्पोराचो उगडास करूंक ना. जेन्ना तो राजा आसलो सर्वेस्पोराशी केन्ना ताणें मागणें करूंक ना. सर्वेस्पोरान दिल्लें पळय ते सगळी बेसांवांचे ताणें आनंद घेतलो. सर्वेस्पोरान ताका ती सुवात आनी जेका ते पदवी दिल्ली पळय ताजे सगळ्यांचो तो खुशालकाय पडलो. पूण ताणें ताजे जिवितान केन्ना सर्वेस्पोराक उगडास करूंक ना. ताजे आख्या त्या जिवितान उंचल्या सुवातेचेर आनी उंचल्या जाग्यांचेर आयज काल तूं आसाय पूण जायते त्रासान तूं गेलाय, पूण सर्वेस्पोरा कडेन तूं येयनाय.
एक दुयेंतांतल्यान परतून दुसऱ्या दुयेंतांत तूं पास जाताय, तरी तूं सोर्वेस्पोरा कडेन येयनाय. तूं पयशांच्या बाबतीन पासून तूं जायत्या त्रासान तूं गेलोलो आहाय, पूण तरी आसतना तूं सोर्वेस्पोरा कडेन येयनाय. निराशा तुका थिंगा जायत आसा, तरी तूं ताजी आज्ञा मानिना. तूं थिंगासर शेणत आसाय तरी आसतना तरी तूं सोर्वेस्पोरा कडेन येयनाय. तुजो जाल्यार थिंगासर एक्सिडंट जाल्लो, तूं थिंगासर घोडेक मरपाचो, तरी तूं थिंगा साल्वार जालो. तूं हॉस्पिटलांत पावलो आनी हॉस्पिटलाच्या खातीर आसून पासून तूं आजून सोर्वेस्पोराक उडास करिना. तुजें काजार मोडोन गेला, तुजी फामील बिगडल्या, तुजो तो संबंद सारको बिगडलेलो आसा, तरी तूं सोर्वेस्पोरा कडेन येयनाय. आनी असो कोण आसा जाल्यार तूं आतां मनेसाक पळयात. काल पर्यंत तो राजा आसलो, 50 आनी 50 वर्सां ताणें राज केलें. पूण पळय आतां ताका कितें जालें, ताका पळय सकयल हाडलो पळय तेन्ना तो पश्चाताप करता, सोर्वेस्पोरा कडेन परतून येता. सोर्वेस्पोराचे मुखामेळ तो सोदता आनी सोर्वेस्पोराक अशें म्हणटा, हांवें केन्ना अशें येवजूंक नासलें की हांव तुका दुखी कोत्तलो, पूण म्हाका तूं आतां भोगसणें दी. आनी कांयच आशा ना, कसलोच आदार ना, आशा नासतना जेता. सांखल्यांनी हांव बांदलेलो आसा, कसलीच वाट दिसना, कसो हांव भायर सोदतलो. सोर्वेस्पोरा फकत तुज्यानूच म्हाका आदार करूं येता. 50 आनी 50 वर्सां पर्यंत ताणें सोर्वेस्पोरा कडेन केन्नाच मागोंक ना, पूण तो आतां सोर्वेस्पोराक उलो मारता. पूण सोर्वेस्पोरा कडेन इतलो अधिकार आसलो पळय, तो ताका अशें म्हणटा. तूं अशें म्हणटाय 50 आनी 50 वर्सां तुवें म्हजें केन्नाच आयकोंक ना, जाल्यार आतां हांव तूं सांगताय तें कित्याक आयकोंक? आतां येता ते 50 आनी 50 वर्सां तूं राव आनी ताजे उपरांत हांव तें तुका कितें जाय तें सांगतलो. हो सोर्वेस्पोराक अधिकार आसलो, पूण सोर्वेस्पोरान अशें म्हणोंक ना. 50 आनी 5 वर्सां तुवें म्हजें कांयच आयकोंक ना. 50 आनी 5 वर्सां तुवें म्हजी आज्ञा पाळूंक ना. 50 आनी 5 वर्सां तूं म्हाका प्रसन्न जावंक ना. 50 आनी 5 वर्सां तुवें म्हजी पर्वा करूंक ना. तुका आतां ह्या जेलीन घाला, ह्या पासत तूं रडटाय आनी तूं म्हजे लागीं आतां आदार कोत्ता. हांव तुका कित्याक आदार करूं? 20 वर्सां वाट पळय, 20 वर्सां तूं त्रास काड, 40 वर्सां घोडेक त्रास काड. 50 आनी 5 वर्सां तूं जिवीत आसत जाल्यार हांव तुका मागीर जबाब दितां. सोर्वेस्पोराक अशें म्हणपाचो अधिकार आसलो, पूण सोर्वेस्पोर तो सारको काकूळट करपी. सोर्वेस्पोर कितलो तो दयाळ. सोर्वेस्पोर सारकी सोंसणीकाय आनी मनसुगेन चलता. हें कितलें अद्भुत न्हय? पळय तेन्ना पळय जेन्ना मनेसान त्या खोट्या राजान पळय जेन्ना तो रडलो आनी तो रडोन थिंगा आपल्याच्या दिमेचेर आयलो, पवित्र पुस्तक म्हणटा सोर्वेस्पोरान ताचेर काकूळट घेतली. सोर्वेस्पोरान ताचे मागण्या वरवीं ताजें चुचुरें केलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा सोर्वेस्पोरान ताका परतून हाडलो जेरुसलेमांत. आमी नोको सोर्वेस्पोरान कसो पळय ताका परतून हाडलो, आमी नोको तें तो कसो पळय त्या जुदाचो तो राजा परतून जालो, पूण हें आमी सारकें जाणा ताका परतून हाडला म्हणून. ताणें जें कितें ताजें सगळें शेणलेलें सोर्वेस्पोरान ताका दिलें. ताणें ताका राजा केलो जुद्याच्या लोकांचेर. कितलो व्हडतो बदल, कितलें व्हडलें बोगसणें, केदी व्हडली खुरपा पळय आतां मनेसान तो अनुभव केलो. हिंगासर ही एक अद्भुत कहानी, ती एक जागृतीची कहानी जावन आसा. आमी खरेपणी सोर्वेस्पोराक हांगासर दिनवासनी दिवची. जेन्ना मनेसान सोर्वेस्पोराचें बोगसणें पळय बांदून घेतलें तेजे उपरांत इश्टानो तो आनी परतोंक ना. मागीर ताणें जुदास कोणें येवन अशें म्हणोंक ना थिंगासर आयकात, पळया म्हज्या इश्टानो, हांवें इतल्या पिशेपणाचीं कामां केलां. सोर्वेस्पोरान म्हाका ताजेर खास्त लायली आनी हांवें मागणें केलें आनी सोर्वेस्पोरान म्हाका बोगसणें दिलें. आतां हांव परतून आयलोलो आसा, आतां हांव राज्य करतलों. तर यात आतां आमी आनंद करया. ताणें अशें म्हणोंक ना. तो चलया आतां आमी पार्टी करया, ताणें अशें म्हणोंक ना. ताणें ताजे राजवडीची सुरक्षा केली. तुमी जाणा ताणें कितें केलें? ताणें एक व्हडली ओणत बांदली आपल्याच्या राज्याच्या सरभोंवतणी. ताणें एक व्हडली ओणत बांदली. म्हाका नाका म्हजे राज्याचेर पळय परतून चल्लेले आनी ताजो नाश जालोलो. म्हाका नाका हुंचो आनी दुस्मान म्हज्या राज्यान भितर सरलोलो. हांव सुरक्षीत आसोंक जाय आनी हांव आवडयता म्हजे लोकूय सुरक्षीत आसोंक जाय. आतां हांव म्हज्या राज्याचें मोल जाणा आनी म्हज्या लोकांचे पासून तें हांव मोल जाणा. हांवें लोकांक थिंगा सुरक्षीत दवरूंक जाय जाल्यार त्या राज्याच्या सरभोंवतणी ताणें दुर्गां बांदलीं. अशें पळय मनेसाचें पळय जेन्ना ताणें सोर्वेस्पोराक स्विकार केलो आनीक
ताचे जिवितान एक व्हडतो बदल जातना पळयात तोजी कसलीं आतां पावलां जाती. असलीं जायते चेडे आनी चेडवां आनी भाव आनी भयणी आसात. तूं म्हणटा जेजू क्रिस्ताक तुवें मानून घेतला, हांवें बाप्तिस्म घेतला, एक नवो जोल म्हाजो जाला. आतां तूं सर्वेस्पराचे पूत आनी हें अद्भुत, पूण तूं म्हाका मातशें सांग, तुज्या जिवितान तुवें कसलें थिंगासोर पावल मारला? तुज्या जिवितान पुरावो दाखय तूं तें सोत म्हणून. तुवें संवसारान बिंगा कसलें पळय तुजीं पावलां मारला तें संवसार तूं दाखोवंक जाता पळय तुजें सोत तें म्हणून. तुजे भितर पळय बदल जाला, एक ते नवें जल्म जाला पळय तो खरो सोत म्हणून. आनी असल्यो कसल्यो वस्तू आसा जे तुवें लोकांक दाखोवं येता? तुजो आवय बापूय तुज्या जिवितान हो बदल ताका पळोवंक जाता काय? तुजे ते इश्ट तुजे बरोबर काम करता पळय, तुजे बरोबर ते क्लासमेट, तुजे भितर तो बदल ताका दिश्टी पडटा काय? तूं न्हेसताय पळय त्या कापडांनी, तुजी तीं कापडांनी, तुजे त्या उलोवपान, तुजे त्या चालीन, तुज्या त्या संवयांनी ते बदल पळयता काय? वो तुजो भावार्थ कोण नासतना तो मेलोलो? नव्या जल्माचो पळय तो अनुभव तें तूं साबीत करनाय, तुजे पळय कोण्यान दिश्टी पडना जाल्यार तो मेलोलो. मानेसाक पळयात, ताका बोगसणे फाव जालें. सर्वेस्परान ताका परतून जुदाचो राजा केलो आतां. तो सर्वेस्पराक इतलो आभारी रावलो पळय, आख्ख्या देशा मुखार ताणें आपल्याचें जिवीतभर ताणें बदल दाखयलो. तो आख्ख्या राज्याक थिंगा दाखोवपाची कोशीश अशें कोत्तालो हांव आतां एक नवो मनीस. म्हाका सर्वेस्परान थिंगा हात लायला, म्हाका आतां सारको बदलला. ताका पळयात, ताणें आतां दुर्गां बांदली आपल्याच्या राज्यान. जोरी तुमी जेजू क्रिस्ताक तुमी मानून घेतला, ताजे बोगसणाचे तुवें अनुभव घेतला, तुजे जिवितांत तूं थिंगासर एक रेखा बांदून हाडटलोय. तुवें बावंड्र्यो घालच्यो पडटल्यो, हांव त्यो पार करचो ना. दुसऱ्यांक त्यो पार करूंक हांव दिवचो ना. तुज्या चरित्रान एक बावंड्री घाल. तुजे पळय ते इश्टागोत तातूंत बावंड्री घाल. इतले मेरेनूच म्हजी ती इश्टागोत आसतली. हांव तातूंतल्यान भायर सरचें ना. तुका जाय हांव तुज्या रुमांत येवंक? ना, हांव म्हजी शीम पार करची ना. तूं हांवडे येताय हांव नायट क्लबान येवंक आनी पबान येवंक? ना, हांव म्हजी पळय ते शिमो आसा ते पार करचें ना. हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजो मोग करता, पूण तूं म्हाजे बरोबर न्हिदोंक सोदताय जाल्यार ये. ना, आमी एक शीम बांदलेली आसा. भावा भयणानो, आमी एक शीम तयार करूंक जाय. तुवें जाणा जावंक जाय कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हू तें. तुवें नियम तयार करूंक जाय. तुजे जिवितान तुवें तिका दाखोवंक दिवंक जाय की तुजें जिवीत आतां तें सारकें भितरलें सगळें तें तातूंत सारको बदल जाल्लो आसा. अब्राहम लिंकनाचो एक इश्ट आसलो. जायते वर्सांची ताजी ती इश्टागोत. तो ताका मेळोंक आयलो आनी तो तेज्या उपरांत ते चर्चीन ताका मेळटालो. आनी त्या इश्टान म्हणलें थिंगासर आतां बियर पिवया, ओ ब्रँडी पिवया, आनी तो ताका घालपाक आसलो. अब्राहम लिंकनान ताका म्हणलें, म्हाका तूं आतां बक्षी, हांव सोरो पिना. आरे तूं आयक रे, तूं ह्या देशाचो राष्ट्रपती न्हू. पार्टी करप म्हणल्यार तें चालतें. हितून कितें वायट आसा? तुज्या इश्टा बरोबर पार्टी करप म्हणल्यार तितून कितें वायट आसा? ताणें म्हणलें, ना हांव अशें करूंक जायना. कित्याक? ना, कोणाक भासावणी दिल्या की हांव केन्ना सोरो पियोवचो ना. जाल्यार इश्टान विचारलें, कोणाक भासावणी दिल्या? अब्राहम लिंकनान म्हटलें, जेन्ना हांव 8 वर्सांचो आसलो, म्हज्या आवयन म्हाका जिविताचें मोल शिकयलें. म्हज्या आवयन म्हजे सरभोंवतण्यो त्यो शिमो घातल्यो आनी तेन म्हणलें, म्हज्या पुता, हांव पळय तुज्या पासत जशें मागणें करता. तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता जाल्यार सर्वेस्पर तुका बेसावन बसतलो आनी तूं एक व्हडतो फुडारी जातलो. पूण तूं जेन्ना एक व्हडतो फुडारी जातलोय जाल्यार हांव आवडयता पळय तुका आवयन शिकयलां त्या प्रमाणें तूं कर. तुजे चरित्राका थिंगासर शिमो घाल. भासावणी दी, तूं केन्ना सोरो पिवचो ना. भासावणी दी, तूं नायकिणी कडेन वचोन तुजे पळय कुडीचो तूं इबाड करचो नाय. म्हाका भासावणी दी, तूं सदांच तुजें पळय चरित्र तें सुरक्षीत दवरतलोय. हांवें म्हजे आवयक ती भासावणी दिल्या. जेन्ना हांव 8 वर्सांचो आसलो तेन्ना म्हज्या सरभोंवतणी एक शीम घाली. ते मेरेन हांवें केन्ना त्यो शिमोआन पार करूंक ना. जेन्ना ताणें ताजी आपली काणी सांगली, ताजो तो इश्ट सारकोच रडत रावलो.
अब्राहम लिंकनान ताका विचारलें, तूं कित्याक रोडटाय? तेन्ना ताच्या इश्टान म्हणलें, घोडेक अशें जाल्लें जाल्यार म्हजी आवय पासून तुज्या भाशेन आसूंक जाय आसली. म्हजे आवयन म्हाका कसल्यो शिमो सांगोंक ना. म्हजे आवयन म्हजें चैत्राचें पळय कितें मोल आसा तें केन्ना सोजमीकाय दिवंक ना म्हाका. आनी अशें जाल्लें जाल्यार म्हजी आवय तुज्या आवय भाशेन जाली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमच्यो शिमो आसा काय? कितें करूंक जाय, कितें करूंक ना तुमी जाणाव? जेन्ना सैतान येवन तिका म्हणटा आमी हें पातक करया, चला आतां आमी हिंगा या थिंगा या, अशें तो तेन्ना म्हणटा तेन्ना तुजें कुशवेसान म्हणोंक जाय, तेन्ना तुजें काळजांतल्यान तुवें म्हणूंक जाय ना. तुवें म्हणोंक जाय ना. कित्याक? हांवें सर्वेस्पराक भासावणी दिल्या. हांवें म्हजी शीम बांदल्या. सर्वेस्पर तुज्या जिवितांत हेंच अपेक्षा दवरता जेन्ना तूं ताका तुज्या जिवितांत बांदून घेताय. मानेसान दुर्गां ती बांदलीं, दुर्गांच्यो वणट्यो ताणें गोठ केल्यो आनी ताणें अशें निर्णय घेतलो पळय, बायलें पळय कितें तें भितर येवना जावचें आनी आमच्या लोकांक नाश करचें. आनी खरेंपणी म्हणल्यार म्हज्या राज्यांतले पासून म्हाजे कडल्यान भायर वचोन ते दुस्मना कोणें वसोंक दिवचो ना. इतली उंच वणोत बांदूंक जाय. तेन्ना दुस्मान भितर येवंक जावचो ना. ताणें तसलें एक दुरीग बांदलें. शिमो ताणें मापल्यो. ताणें त्या शारांची थिंगासर सुरक्षा केली. सर्वेस्पराच्या त्या मंदिरान पळय जें सारकें नासलें तें सगळें काडून भायर उडयलें. सर्वेस्पराक बोसता आनी ताका दिनवास दिता. त्याच भाशेन लोकांक तो बोजूंक सांगता आनी दिनवास दिवंक सांगता. आकाश हिंगा बदल म्हणटात. फकत अशें म्हणोंक जायना म्हाका एक नवो जल्म जाला म्हणून. फकत तुमी हें म्हणूं नाकात पळय सर्वेस्पराचे भुरगे म्हणून. फकत तुमी हें म्हणूं नाकात हांवें थिंगासर बाप्तिस्म घेतला. तें पुरावो दाखयात. तुमच्या कोण्या वरवीं तुमचें जिवीत बदल्लां म्हूण पुरावो दियात. तुमचे तारुणेचे पुरावो तुमी दियात. तुमी एक नवी रचना म्हूण. जरी तो अशें न्हू जाल्यार खरेपणी तुमचे भितर बदल जावंक ना. जाल्यार खरेपणी बक्षणे मेळोंक ना. खरें म्हणल्यार तुजे भितर बदल जावंक ना. तुजे भितर कसलेंय रुपांतर जावंक ना. तुमी तें सगल्या कोण्या वरवीं तुमी तें जातलें. जसो मनीसा जालो पळय तसो. मनीसा चल्लो पळय त्या भाशेन तुमी चलोंक जाय जाल्यार मागण्यांत तुमी एक जायात. लेट्स प्रे फ्रेंड्स. काकूटसारा दोयाला बापा, तो मनेसा एक खोटो राजा जावन आसलो. ताच्या खोटेपणा पासत ताणें एक मोल फारीक केलें सोम्या. ताका थिंगा जेलीन उडयलो. ताका कसलोच आदार नासलो. कोणूच ताका आदार नासलो. कसलोच फुडार नासलो. कसलोच करियर नासलो. कसलेंच राज्य नासलें. कांयच नासलें. असल्या वेळार तो तुजे लागीं वळलो. ताणें तुजे लागीं मागणें केलें. ताणें पश्चाताप केलो. आपल्याकूच ल्हान केलो. ताणें तुका उलो मारलो. सर्वेस्परा पळय तूं कितलो मोगाळ आनी तूं कितलो दोयाळ. तुवें मानेसाक पासून बक्षणें दिलें आनी ताका परतून तुवें जेरुसलेमाक पावयलो. जें कितें ताणें सांडलेलें पळय तें ताका परतून दिलें. बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक जे लोक पळय मानेसा भाशेन आसात, जी आपल्या पातकांचे पळय थिंगा बक्षणे मागतात आनी थिंगा आपल्याचे थिंगा ते पश्चाताप करता, ती ही आशेतात तांचें जिवीत तुवें तें बदलचें आनी तांचें मुखावेलें सगळें तूं बदलून दी आनी तुज्या वरवीं तांचे भितर तें बदल जाता तसलीं जावचीं. ती तुजीं भुरगीं जावन दी सोम्या आनी तुजीं भुरगीं जावन तुजी ती सेवा करची. तांकां बक्षणे दी. आनी असले पासून लोक आसा जांकां ती खास लागल्या आनी त्या वाटेन ती आतां आसात. ती सोजा ती आतां ह्या वेळाचेर बगता आनी थिंगासर ते म्हणटा सोम्या आतां हें जालां पळय तें पुरो. म्हजें हें आनीक आतां सोसूंक जायना. ही लॉज म्हाज्यान आनीक सोसूंक जायना. ह्या कश्टांतल्यान म्हाका आनीक सोसूंक जायना. हे दुयेंसांतल्यान म्हाका पासार जावंक जायना. आनी हे पयशांचे बाबतींत हांव कित्याक इतलो त्रासान आसा. हांव दीस आनी रात कित्याक ह्या भाशेन बेजार जाल्लो आसा. म्हज्या सोम्या म्हाका तूं बक्षणे दी. जितलो लोक ह्या वेळाचेर मागणें करता सोम्या मागता तुजे लागीं तूं तांकां बक्षणे दी. तांचें जें सगळें सांडलां तें तूं तांकां परतून दी. जशें तुवें मानेसाच्या जिवितांत केलें. सर्वेस्परा हांव मागणें करता आतां तें तुजे लागीं परतून येवचें आनी तूं तांकां तें सगळें तूं तांकां परतून दी जें तांणी सांडलां. आनी तें थिंगा दाखोवन दी तें तांचें पळय तें हें जिवीत तें आतां बदलना म्हणून तांच्या कोण्या वरवीं आनी तांच्या निर्णया वरवीं. तसलीं पावलां तांकां मारून पळय मानेसान घेतला पळय त्या भाशेन आनी राज्याची ताणें सुरक्षा केली. आनीक वणट्यो बांदल्यो.
आपणाकूच सगळे वायटांतल्यान सोडयलो, ल्हानविकायेन तुजी बोस केली आनी त्या उपरांत दुसऱ्यांकी तुजी बोस करपाक ताणें सांगलें. तूं आमचे लागीं बस हीच तूं अपेक्षा कोत्ता आमचे लागीं सोमया. आदार कर सोमया. हे बदल जाला पळय ते कोन्यांनी आमी मुखार चलत रावंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.